Welcome back. Electrical cabling upgradation of municipality from B to A class were some of the important issues discussed at the Mapsa municipality's ordinary meeting on Monday. Meanwhile, the Vendors Association has objected to the municipality's proposal of installing gates at the municipal market area. आज म्हापसा म्युनिसिपालिटीने एकमतान ठराव पास केला की म्हापसा म्युनिसिपल एरियान अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबलिंगचे काम पॉवर डिपार्टमेंटान हातान घेवपाचे जे रिपीटेड पॉवर फेलियर जाता वयले ओवरहेड वायर्स आसा तेजेर झाडां पडटा आनी कितें जेन्ना वादळी वारे बी येता तेन्ना ते पोल्स बी पडटा लोड जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनचे येता तो प्रचंड आसा सो अपग्रेडेशन जर करीत बी क्लास पासून जर ए क्लास आमी जर केली जाल्यार आमकां दोन तीन फायदे आसा एक म्हणजे आमकां थोड्यो स्किम्स ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो आसता जो ए क्लास म्युनिसिपालिटीक मेळटा ग्रेटर एलोकेशन ऑफ फंड्स मेळूंक शकता ब्लड रिलेशनल ट्रान्सफर ऑफ स्टॉल्स आसले स्पीड ब्रेकर बाकीचे जे कॉम्पन्सेशन फॉर डॅमेज इन नॅचरल कॅलॅमिटी रुटीन ते पास केलेले आसा दुसरो मॅटर आसलो रिटेंडरींग ऑफ पे पार्किंग एट टॅक्सी स्टँड तेका मान्यता मेळिल्ली आसा ते आमी फाटल्या एका टर्मिनेट करून सद्या आमी म्युनिसिपालिटी आमचे लेबरर्स वापरून डिपार्टमेंटली कलेक्ट करता पे पार्किंगच्यो फीज. Meanwhile, the market vendors have opposed the municipality's proposal of installing gates in the market area. They petitioned the city chairperson. भाजी मार्केट वाढवपा खातीर आनी आयलँड गेटी घालतात त्याच्या पासून कितें जाता आमच्या दुकानाक माल बसता आमी येदे व्हडले दुकानाक माल खोट्याचो माल घेवन बसला आनी थंय आमच्या कुशीक भाजी विकतात म्हणजे आमचो माल वयतलो खंयसर शेवट आमकां मार्केट सोडून भायर वचचें पडटलें धंदो काबार जाताले आमचो. Shyam Sundar Fatte for Prudent. Kurtorkars held a public meeting in the market on Sunday morning to condemn the attack by non-Goans on residents of Kurtorim on Sanjao night. On 24 June night, few Goans were attacked by non-Goans. आणि ते राती कडेन आमी सगळे बंद करून 9:30 पत्ती घार येताले घार येयले आमी फाटल्यान भुरगे थोडे फाटल्यान उरले ते येता तेन्ना थिंगा मेन रस्त्याचे देवळा कडेन तेणें भुरग्यांक अटॅक केले मारले आनी कोण आयल्यान येवन आनी मोटरसायकल कोणाक पार्क केले आनी गाडयो पार्क केला तेणी डॅमेज करून उडयले हे भायले भुरगे तरणाटे येवन आमगे तरणाट्यांकूय माल तेणी आनी लोकल कोण बेश्टे काजरांक बा वचोन येताले तेंकाय तेणी बायल भुरग्यांक तेंकाय मारले सोरपीन. We are not involving you, but only thing is that we will join together to fight this battle. So to follow up the action, आणि PI को उलयला ते दोन गाडी काल तेणी एक गाडी अटॅच केल्या तो कोण विशाल म्हणटा भुरगो कुचड्यार आणि तेच भाशेन ते कॅरेस्ट करपा हाय तेका ते कॅरेस्ट केले बरोबर हे दोगूय जाण सुटपा नाय सो आय एम गोइंग टू सी दॅट दे रिमेन देर एटलीस्ट फॉर अ फ्यू डेज हे एक एश्युरन्स दिता वी विल रिपे देम इन एवरी सिंगल ब्लो. नेल्सन म्हाका डायरेक्टली क्वेश्चन करपा लागलो तूं ते गुंडांक कित्याक सपोर्ट करता काय म्हण हांव म्हणटा ते गुंडा हांव सपोर्ट कोना आनी ते दिसान जाल्यार हांव नाल्लोय हांव दिल्ली आसलेलो आनी म्हाका घारे तरी हांवें पेपराचेर चोयलां की हांवें अरेस्ट केलें म्हण हांव तांकां वळखना म्हण हांव वळखत तांकां म्हळ्यार हे गुंडांक हांव केन्ना सपोर्ट करना आनी केन्ना करपाचोय ना कित्याक आयज विकी तांकां मारले फाल्यां आनी कोणा जावपा शकता हेंक हिंगा खूब शिकोवपा जाय कितें तें हेरां मार पडटा तांकांय तेजे भाशेन मार पडपा जाय हें हांव मेनली येयली कित्याक म्हगे डावट क्लियर करपाक आनी तुजे मोती तूं काडपाक. Netherlands scored 2 goals in the dying moment of the match to beat Mexico 2-1 and enter the quarterfinals of FIFA World Cup. The Dutch were trailing Mexico by a goal till the 88th minute before sparking a dramatic turnaround. In the other match, Costa Rica got the better of Greece by 5-3 on penalties. Both teams were tied 1-1 at the end of extra time. Having reached their first World Cup quarterfinals, Costa Rica will now face 2010 runner-ups Netherlands. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.